पिशवी हाडूंक ना एक हांगसर आमचे मिरसांगो परत जाले पयात आणि या व्हड आणि मोठे जाले सायझीन बरे मोठे जाले. आता काडपाक जाय ते सगळे. लास्ट टाइम काढलेले ते बरे भरपूर दीस खाल्लेले आम्ही आणि हे पयात काडटले हांव आता ते. सकयल बी आसा, सकयल बी बरी मोठी जाल्या मिरसांग ही पयात काडूंक जाय ते. आणि हांगसरूय आसा ते बीन काडटले हांव आता. येयलाच न्हू पोरसां मागीर परत बिजी उरतली. हे मातशे सायजीन न्हू धाकटे जाता पण तिखट अशें आसता नॉर्मल. थोडे पिकोवन बी गेले सकयल सकयल काडूंक जाय. सो आमी आसा सद्या पोरसांक सदा सारकी म्हटल्यार आयज टायम गावलो. आणि संजय बी आसा, मम्मी आसा ती पळयत झाडांक उदक घालता. सो सुपारे बीन काडप सद्या चालू आसा. आणि सकाळची जाल्यार 10:30 फुलांय बीन बरी फुल्ल्या. सो मम्मी आता पुजा करतली ना काडपाक जाय ती सगळी. हांगसरूय आसा ही पळयत थंय बी फुल्ला बरी रेड कलर फुल्ल्या ती काडपाक जाय. पळयत आणि हांगसर क्लिनींग चालू आसा. उजो घातला मम्मी. क्लीन करप पोरसान सद्या चालू आसा. सायड बाय सायड झाडांक उदक बी घालप थंय चालू आसा मम्मीचे. सगळे वांगडाच चालू आसा आयज. झाडांक उदक घातले आनी पांय वयता पळय तरी. हय पांय पळय कशे जाले. हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसता सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. ऑलरेडी तुमकां अपडेट गावलोच आसतलो की आमी पोरसान आसा म्हणून. तर आयज प्लॅन जालो सुपारे काडपाचो कारण थोडेशे सुपारे उरलेले काडपाचे. आणि मम्मी शेतान वयताली न्हू सो तेका लागून आमकां काडूंक बीन गावूंक ना. आणि आयज संजय सुद्दां आसा सो म्हटलें मम्मी म्हणपाक लागली मातशें काडून घेवया कारण हेवी जाता ते ओडपाक बीन तेका लागून. आणि आयज आमचें उठप सुद्दां इतलें लेट जालें ना कारण काल एक तर जागरण सामकें लेट जायसर आमी मसालो पॅक करताली. 12 12:30 एक कितें तरी जालें आमकां. जेवलीत आमी 12 सुमार. तेच्या मागीर सगळें क्लीन करता पॅक करता सगळें मेन्शन बीन करता म्हणसर 12:30 एक जालें आमकां न्हिदता म्हणसर. आयज उठोंक जालो लेट. आणि आयज आमी काडटा सुपारे काडपाचें कारण म्हटल्यार एक तर मम्मी शेतान वयताली सो काडूंक गावूंक ना. आणि दुसरें रिजन म्हटल्यार ना मम्मी थोड्या दिसांनी मागीर फार्मान वयतली. मागीर थंय तिचें स्टार्ट जातलें फार्मान वचपाचें. सो तेका लागून आतां काडून घेता. मागीर ती 15-20 दीस तरी नासतली. ती नासतना हे गोश्टी तर पॉसिबल ना तेका लागून. सो आयज काडून घेवया म्हटलें. आणि आयज कार्निवल आसा खंय म्हापसा. पळोवया आमी सांजची गेली जाल्यार कशें कितें प्लॅनिंग आहा तो तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन मे बी कळ. सो अशें आसा. आनी सुपारे जाले आनी मिरसांगोय जाले ते हांव काडून घेतले आतां. सो मातशें सायड बाय सायड आमी पोरसांनी क्लिनींग करता. सुपारे काडटा संजय हांगसर आसा. अरे तुका सुपारे काड म्हटलें एकदम तकलेरूच घे म्हणूंक ना तरी बरी तकलेर पडटले आसले. कितले जड आसता पळय ते. हय तें आय पळय एकदम तकलेरूच घेतले सामके. आंगाचेर येयले ते डायरेक्ट. आनी एक तर जड आसता कितले. हे पळय हय मातशे वांकडे तिकडे आहा ते. काड तूं सगळीकडे पडले पळय सुपारे. बरें येयले पण न्हू सुशेगाद काडा एकदम आंगाचेर घेवं नाका. तकलेर पडत जड आसता ते. डान्स करूं नाका. माडी घेयशीर आं माडी घेयशीर. माडी हालो नाका. माडी घालयता ही पळय सगळीच. माडी हालो नाका. माडी एक त्रास जाताले संजया. माडी एक त्रास जाताले. वाल्यान खंय वाल्यान हय हाड आतां एकूच जरयतलो पळय आनी वाल्यान माशी. अरे ते माजर म्हाका हे करता बस म्हणटा कळ्ळें. उडाय तू उडाय. अरे
एकूच जरयतला आता वाले वाले करून एक शब्द चुकला न्हू जाल्यार 10 फावटी जरयता मागीर तू आणि एक काढून तू आणि एक काढू नका मम्मी तस्त बिस्त घेऊन येयला हांगसर काढूंक सुपारे मम्मी रेडी आसता कळ्ळें आयज तुवें बरें केलें कित्याक ए कळ्ळें तुका कशें काडपाचें सुपारे कितें आयज संजयान बरें काडलें सुपारे एकदमूच ते काडा खंयचा ते एकदमूच सगळें काड सुकत घालपाक बी बरें जाता नाल्यार थोडे थोडेच करून बेजार येता होपयात हांगा एक तर न्हू गरमी जाता असली गरमी जावपाक स्टार्ट जाल्यार आतां धुवड बीन येता न्हय आनीक गरमी गारूक आपयता ती आमच्या माजरांक आपयता मम्मी आनी हो पळय गणो कितें म्हणटा रे ती तू माडीत हालयता सगळी पळय वाले वाले करू नाका तू 10 फावटी आता धुवर बसतलो आता दोळे उजो घातला मम्मीन तू वगीर रावता मातसो काडया चला हेजे गजाली न्हू वाले वाले करीत रावतलो मागीर भरपूर आत काढून घेऊया कितें ते सुपारे भरपूर सगळे काढून घेतले त्या म्हणसर इंचे सुपारे काढून जातले सकयल सकयल आहात ते हांगसर गावले म्हाका 4 तुका रे कितें जाता सद्या हांव हितूनच दवरता सुपाऱ्यांक हाडले हे आनी हांगसर वांयगी बरी जाली रिपेर एका बडी बीन पुरपाक जाय कितें म्हणटा तू सुपारी लागली मिरसांगो काडटा लागी करीन सुपारे लागी मागीर करता एंडींग सगळे काडपाचे एक बारीक बारीक आसा मोठे जावंक ना पण पळोवया वयर पळय हेच पडला आक्को सुपाऱ्यांचो कितें आसता तो ए हे तुका याद आसा म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान म्हाका झाड दिल्लें अननसाचें याद आसा तुका शोभेचे ते पळय तेका अननस येता सो तेका अननस धाकटो येवपाक स्टार्ट जालो बेस्ट शिवोलच्यान हाडलेले ते शिवोले आमी एका सबस्क्रायबरागेर गेल्ली आनी तिणी म्हाका ते झाड दिल्ले ते आसा हांवें म्हटल्यार येवचें ना दिसता तेका बेश्टेच दिसता वेस्ट जालें म्हणून पळयताले तेका अननस येयले बेस्ट ते अशें कितें म्हणटात ते लायक शोभेचे टायप खावपाचे न्हू शोभेचे टायप जालें काडून अशें काम केलें म्हटल्यार वतन गरमी सुपारे सगळे ना ह्या सायडीन पडले सो लागीं करून हाडटा ते म्हणसर संजय सुपारी काडटा मम्मी झाडांक उदक घालता त्या म्हणसर हांव कसले बकेट हाडला पळय गावता तसले एका हेतून नाही हांवें झाड लायिल्लें कितें तरी पडलें हेतून कितें आसलें हांगसर सुपारी कितें म्हणटात ते झाड लायिल्लें हितून तेच बकेट हाडले हांवें गावाना म्हणून ह्या सायडीन सगळें पडलां कुळागरान कसले बकेट आसा पळयात बरें कसले तरी झाड लायिल्लें हितून ते हाडले हांवें मुयो आसात पळयात तरी बरें हातीक बीन चावूंक ना म्हणून तो पळयात थंय संजय त्या सायडींतले ह्या सायडीन पडले सुपारे हांगसर बीन खंयूय पडला आसतले लागीं करपाक जाय आतां पळोवपाक जाय पत्र्याचेर बावन्सान ह्या सायडीन येता ते सगळे जालें सगळें सुशेगाद काड सुशेगाद आता पळय
हे जे काडटात हेजे यस आज झाडूंक ना हांवें ती नातली न्हू तेका लागून तिका सांगलें तू वगैरे तू आणि तिका हे चण्याच्या झाडार चोडो नाका हांगा न्हू सुपर हे बुरशा हितून पडल्या सो मम्मी आतां नातली फ्रेश जातली तिका तेका लागून म्हटलें मम्मीक तू काड म्हणून हो सांगता तिका पयले पयले आपण हात झाडले खंय बेस्ट रिजन सांगता खंय हांव काय न्हांवपाचें ना हांव सांजचें न्हातलें तेका लागून मम्मी न्हातली ना सो अळशी घेतून पडलें सामकें तितून हात घालपाक बी वीड येता सामकें कितें तू लांब हा न्हू कितें तू लांब हा न्हू आयज कळ्ळें तुका लांब आसा म्हणून तू भरपूर लांब हा येता हांव काडटा राव म्हणटा मगो तू लांब हा हांव लांबच आसा जाल्यार काडून दाखय येता हांवूच काडटा ते राव हे पळय हांगसर हळशिकेन पडल्या सो म्हाका वीड येता सामकी नाल्ले बीन जाल्यार ओके आसलें ना मम्मी नातली खोपी चडो ती वय म्हणटा तुका वयर चडो गो तेका खोपी अरे हांव चडटा कोपीर चडटा आनी काकी बीन ती पळय थंय झाडांक उदक घालता दिसता आसतली रेड रेड कलर थंय झाडांक उदक घालता चला येता हांव चल आज पावना हा लांब हा मगो तू लांब हा मगो पावय पावना पावतले गो लांब हा न्हू तू हा तशेंच वयर घाल हा घाल 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 ते सायडीक पत्र हा ते पत्र्याचेर लक्ष दी नाल्यार म्हाका दवरता मागीर तेका गेल्या पूण वडाना म्हाजे कडेन हा तो ओढ उडकी मार मगो लांब हा न्हू तिसरी मनीस येता हा दोगा लागतात तर पेराजन घालून गेली पाय अळशी घालतली हे पळय कापे तिचेर येगा साडी उखत रेब्यान पडली ते खंय खंय अशें पडटा न्हू आनी परत परत वन वे रावचें पडटा तेका लागून थोडे बरे सुकले न्हू तरी तूं आसलो म्हणून जालें तें बेगीन हांवें ते वेचून दवरलेले कळ्ळे तुवें ते परतून उडयले खंय रे पत्र्याचेर पळय मोर पळय कशें आड्डता पत्र्याचेर भरपूर आहात कितें पत्र्याचेर मोर आराडटात का भरपूर हा शेतान मोर आड्डता हा पत्र्याचेर पळय मोर आड्डता पत्र्याचेर सुपारे पडले अशें म्हणटा यो त्या सायडीतले लागीं गेले एक तर सायडीन नाल्यार एक तर त्या सायडीन जड जालें ती नण्णी काडटा ना ती पोक करता देखो देखो खजाना कितें
डायमंड बीन आसूंक जाय आसलें न्हू खंय रे हम्म, डायमंड बीन आसले न्हू हम्म. जाल्यार अशें कोण उडयतलो आसलो डायमंड मुगो ते सुपर म्हणून उडयता तू एक काम कर रे ते सुपर डायमंड म्हणून काढ मुगो आनी लाय अशें कानाक लाय नाकाक लाय डोळ्याक लाय नाका केदें दिसतलें कोवळे बरें दिसतलें ते तुका अशें लावपाचें कानाक हय बरें दिसता झुमका गिरा रे डान्स करून दाखय झाडां दिल्ली काकी हम्म काल झाडां दिल्ली काकी लावपाक जाय काल आमी काकीगेर गेल्ली न्हू हम्म झाडां हाडलेली सुपारी लागीं करता आमचें नाका जालें काबार जीव काबार उखल तेका उखल सुपारी काढ सुपारी काढ रे सुपारी कितलो टायम जालो खबर हा दुसरो येयलो आतां पळय आतां सो गायज जाले आमचे सुपारे काडून बीन हांगसर मम्मी नडटा म्हटल्यार नंडी काडटा क्लीन करता मातशें मोनांनी आनी लागीं केले बीन थोडे उरले लागीं करपाचे आतां संजयाक म्हटलें मातशें तोड रे हे आनी कडक अशें वत न्हांवचें ना म्हटल्यार आय थिंक सो आतां न्हांवचेंच पडटलें घामाघूम जाला सामकें टायमूय खबर ना कितलो जाला तो 4 खाता तो 4 तो पळय आतां थोड्या दिसांनी संजय धुळवट बीन आसतले न्हू धुळवट म्हटल्यार गांवांत एक वेगळेंच वातावरण आसता न्हू कितें शोबयकार येतात रोमट येता आनी कितें येता खुबशें कितें कितें आसता न्हू तो कितें सांगता तुका काढ सुपारी काढ तें सांगू नाका तेका नाचोंक सांग ऑलमोस्ट अर्दे तस्त तरी गावले न्हू अर्दे तस्त तरी गावले अर्धे तास गावले फक्त अख्खे गावले सुपारे अर्दे तस्त गावले अशें आनी जोरान लागल्या सामकी नंडी काडपाक कडकड्याच्या वताची ये रे ओय सुपारी काढ यो फेस पळय कसो जाला चेडो सांग चल म्हणे शॉपार वचून यो चेडो सांग ती चेडवाक सांगची ना ती तुकाच सांगतली हांव चेडो चेडो न्हू तर तू सो जालें आमचें ऑलमोस्ट जीव काबार जालो ना आतां परत दुसरें काम वाडटलें आमचें तें तुमकां नॅक्स्ट व्हिडियोन कळटलें जाता कसलें काम तें घामाघूम सामकें संजयाक सांगता शॉपार वचून यो कितें सुपाऱ्यो गॅस सुपाऱ्यो एका मिठान घालूंक जाय मिठान आनी कितें कसलो लोणचें करता कितें तूं ना हे सुपारी आसा पळय आतां आमी सुपारी काडले न्हू काय मागीर एक एक सोलपाक खूब त्रास सयता पावरफुल येता करता आसतलें वास बरो येता ताज्या सुपारेचो वासूच बेस्ट येता सामको